की हांव कित्या लागून राजीनामा दिता। हांवें 24 वर्सां नंतर भारतीय जनता पक्षाचो राजीनामा दिला। हांव 1998 भितर सरिल्लो। सगळे जे कार्यकर्ते आसा म्हणजे बरोबरचे सगळे साथीदार, हे सगळे साथीदार घेवन हांव 98 भारतीय जनता पक्षाक मनोहरभाई पर्रीकराच्या अंडर भितर सरिल्लो। एक उमेदीन हांव भितर सरिल्लो, एक उमेद मनां आशिल्ली की भारतीय जनता पक्ष म्हणजे पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणून हांवें पयरूं सांगलां। पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणून म्हाका आतां दिश्टी पडना, ही डिफरंट पार्टी अशी म्हाका दिश्टी पडटा। पार्टी डिफरंट। पयलीं जे लोक आसले ते पदाधिकारी आसले बीजेपीक, ते आतां त्या तरेचे पदाधिकारी तुमी जेन्ना 24 वर्सां फाटीं जेन्ना भितर सरले त्या तरेचे आतां पदाधिकारी त्या भितर ना काय कितें? आतां म्हाका दिसता की आतां तांकां पळोवपाक फॉर्म भरता आसतना जे पदाधिकारी त्या टायमाचेर भारतीय जनता पक्षा बरोबर आशिल्ले आनी ज्या पक्षान ज्या लोकांनी त्रास करून, ज्या कार्यकर्त्यांनी खऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्रास करून आमी त्या टायमाचेर आमचे कॅन्डिडेट जे निवडून हाडले ते आतां म्हाका थोडे कार्यकर्ते उमेश नायका सारको कार्यकर्तो आतां दिश्टी पडला। भारतीय जनता पक्ष एक्टिव्ह खंय आहा लोकांक तर खबरच ना। संतोष गांवकारा सारको कार्यकर्तो भारतीय जनता पक्षा लागून काबार जाला। हो आमचो हांगा समीर नायक हो भारतीय जनता पक्षा लागून काबार जाला। दयानंद बागी भरपूर भारतीय जनता, पण हे भारतीय जनता पक्ष आज खंय आहा? हे भारतीय जनता पक्षाचो कितलेशा कार्यकर्ते जे आहा ज्यांका खबर ना त्या कार्यकर्त्यांक आहा म्हणून, आणि तांच्या कार्यकर्त्यांच्या तांच्या अस्तित्वाची जाण भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे मूळ कार्यकर्त्यांचे अस्तित्वाची जाण, तांचे अस्तित्व आसा हें कोणाक खबर ना। त्या अस्तित्वाची जाण करून दिवपा लागून आयज हांवें अपक्ष उमेदवार म्हणून फॉर्म भरले। म्हाका एक सांग, तूं आतां अपक्ष उमेदवार फॉर्म भरलो, लास्ट टायम तूं बीजेपी तर्फे फॉर्म भरलो, ओके, आनी तूं म्हणटा आपूण 24 वर्सां नंतर भारतीय जनता पक्ष सोडलो। हाका हो पक्ष सोडपा खातीर तुका वेळ कित्याक लागलो? तूं कोणी एश्युरन्स बी दिल्ले भारतीय जनता पक्षाच्या श्रेश्ठींनी की तूं पळय एक लक्षात धरात, मुगे सिस्टम हांवें पयर त्या व्हिडिओचेर सांगिल्लें आसा। मुगे सिस्टम अशें आहा की म्हज्या म्हऱ्याक एखादो लेबर पसून जो काम करता तो 25 वर्सां न्ही, तो 30 वर्सां आसा। हांकां विचार मुगे मैत्री कितल्या वर्सां ती विचार। म्हणजे मैत्री पसून ज्या लोकां कडेन आसा, तुमचे कडेन पसून म्हजी मैत्री जी आसा ही जवळ जवळ 40 वर्सांची। हांव सोंपेपणी कोणा सोडना। एक फावटी जो पळय मनीस म्हजे म्हऱ्यान आयला किंवा एखादी पार्टी म्हजे म्हऱ्यान आयल्या ती सोंपेपणी पार्टी जी आसा ही हांव सोडना। 40 वर्सांची 50 वर्सांची म्हजी मैत्री लोकां कडेन अजुनूय आहा। तांणी जरी खंय चुकयलें जाल्यार पसून हांव ती तोडना मैत्री, हांव ती घेवन रावता। आतां ना इलाज आसता जेन्ना हांव इंडिपेंडंट म्हणून जेन्ना फॉर्म भरता त्या टायमाचेर म्हाका भारतीय जनता पक्षाचो राजीनामो जो आसा हो दिवचोच पडटा। एक लक्षात धरात, गेल्या इलेक्शनाक हांव कॅन्डिडेट म्हणून आशिल्लो आणि गेल्या इलेक्शनाक कॅन्डिडेट म्हणून आसतना म्हज्या विरुद्ध जो मनीस उबो रावलो आनी ज्या मनशान म्हाका उडयलें त्या मनशाक भारतीय जनता पक्षान भितर घेता आसतना म्हाका विश्वासान घेतलो ना। त्याच दिसा म्हज्या मनांतल्यान भारतीय जनता पक्षाचो राजीनामो हांवें दिल्लो। काँग्रेसीचो आमदार भारतीय जनता पक्षान भितर घेतना एका भारतीय जनता पक्षाच्या माजी आमदाराक किंवा एका फ्रेश कॅन्डिडेटाक न विचारता न विश्वासान घेता काँग्रेसीचो आमदार भारतीय जनता पक्षान काणकोणां भितर बीजेपीन घेतलो। त्याच दिसा हांवें मनांतल्यान म्हज्या भारतीय जनता पक्षाक राजीनामो जो आसा दिल्लो। विश्वासान घेवपाक जाय आशिल्लें, आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें, आमकां किंमत ना हांगा। आनी म्हणून हांवें विचार केलो की ह्या कार्यकर्त्यांच्या अस्तित्वाची जाण हे कार्यकर्ते ह्या काणकोणां आसात आणि अजुनूय ते कॅन्डिडेट निवडून हाडपाची ताकद त्या लोकांच्या हांगा आसा। ही तांच्या अस्तित्वाची जाण दाखोवपा लागून हांव परत एक फावटी अपक्ष उमेदवार म्हणून ह्या मतदारसंघा भितर उबो रावता। 2017ची बीजेपीची तिकीट तुमकां दिल्ली आनीक त्या भितर रमेश तवडकर भितर सरलो नासलो आनी विजय फर्नांडीस भितर सरलो बीजेपीक। अशें वाजे तुमकां दिसना की 2.5 वर्स जे तुमकां मेळटाले ते तुमी वेस्ट वगडायले अशें तुमकां दिसना? कारण तुमी बीजेपी खातीर तेन्ना एक्टीव काम करपा जालें तुमकां दिसना त्या टायमार? एक लक्षात धरा तुमी, भारतीय जनता पक्षाचे जे सरकार हांगा आसा तें गेले 5 वर्सां आशिल्लें आनी ह्याय 5 वर्सां आसा। तुमी पळयात, एखादो कार्यकर्तो जर तर काम करपाक जाय, एखादो जर तर हांगचो लिडर जो आसा भारतीय जनता पक्षाचो तो जर खरोखर जर तर एक्टीव उरपाक जाय जाल्यार ताका पक्षाचे जे पळय वयर जे पळय चलयता सरकार त्या मनशांनी तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय। भारतीय जनता पक्षाच्या वयर सरकार जे चलयता ते लोक जर आमकां सपोर्ट दिना, ते लोकच जर तर आमचे कडेन पळयना जाल्यार आमी जनतेची जो प्रश्न आसा हो घेवन तांचे म्हऱ्यान सरकारा म्हऱ्यान कशें वतले आनी खंयचे तोंडान वतले हाजें उत्तर तुमी दिया म्हाका। तूं 2.5 वर्सां ह्या संदर्भात केन्नाच उलयलोच ना कित्या संदर्भात? आमकां सपोर्ट एक लक्षात धरा तुमी, शिता पयलीं मीठ खावपाचो मनीस हांव न्ही, शिता पयलीं मीठ खावपाचो मनीस न्ही। हांव योग्य टायमाचेर हाजें उत्तर जें आसा हें दिल्लें आसा आनी म्हणून हांवें पूर्ण विचारान खूब पासियन्स काडलें, खूब पासियन्स। हांव पासियन्स काडपा मनीस। जेन्ना एखादी हें आसता तुका टिकेट दिला म्हणून तुवें सोडलें? हांवें टिकेट दिलें ना म्हणून सोडलें ना, हांवें कारण सांगिल्लें आहा तुमकां आतांच कित्याक लागून सोडलें म्हणटा तें। पार्टी विथ अ डिफरन्स जें आसा हें म्हाका दिश्टी पडना।
डिफरंट पार्टी अशी म्हाका दिश्टी पडटा ही. म्हाका कोणा उडोवपाचें बिडोवपाचें कांय ना. ह्या मतदारसंघाक भरपूर कामां आसात. ह्या मतदारसंघांतले लोक बेकार आसात, भुरगीं बेकार आसात, तांकां काम मेळना तांच्या हाताक. आनी तांची परिस्थिती जी पळयलेली जायत हांव सगळे गांवां भोंवला आहा. सादारण 12 ते 13,000 भुरगो जो आसा, चलयो जावं चले जावं, एखादी बायल पसून जी आसा तिगे आज काम, लग्न जाल्ली बायल, तिका एक भुरगी 2 वर्सां आसलेल्या पसून तिगेली आज काम करपाची मानसीक स्थिती आसा. हांगा परिस्थिती अशी आहा, कोण पळयना. हांव पयर गेल्लो, एक टॅक्सी ड्रायव्हर मेळ्ळो म्हाका. टॅक्सीदारां उबी आहा तेगेली. ताका विचारलें कित्याक उबी आहा, तो म्हाका सांगता त्या टॅक्सीचो मिटर सरकारान बसय म्हळ्यार ताका 12,000 रुपया खर्च येता. ते 12,000 रुपया टॅक्सी मिटराक घालपाक आपल्या कडेन ना. ही खंत ताणें व्यक्त केल्ली आसा. हें ना जावपा जाय. आनी काणकोणच्या सगळीं भुरगीं जीं आसा तांकां नोकरी जी आसा ही मेळपा जाय. आनी ती सरकाराचेर आमी डिपेंड रावची ना. आमी खंय तरी मोठे फार्मास्युटिकल नॉन पोल्युटेड इंडस्ट्री ह्या मतदारसंघांत 2 हाडून, एक इंडस्ट्री म्हळ्यार सादारण आतां 4,000 भुरग्यांक काम मेळटा.